पयलींच आमचे इलेक्शन जालां सरपंचाचे आनी इलेक्शन जालां आसतना मदींच BDOचे नॉन वायट केले, रद्द केले, परत पेपर ते सील करून ते BDOने हांगा येले डायरेक्टरा कडेन आनी आमकां ऑफिशियल जेन्ना डिक्लेअर जालें तेन्ना नोटीस बोर्डार मारलेले पूण ते मारल्या नंतर ऑफिशियल दाखोवपाक जाय आसलें म्हणजे सर्टिफिकेट दिवपाक जाली सरपंच अपॉयंट केला रातचो लेट पर्यंत आमकां सरपंच जाला काय ना ते कळोंकूच ना म्हणजे विश्वास दाखोवपाची संदीच मेळोंक ना आनी अविश्वासाची म्हाका नोटीस येयली सगळ्यान व्हडलें आश्चर्य जावन आसा। दुसरी गोश्ट ज्या दिसा सरपंच म्हणून निवडटा त्या दिसा पंचायत हॉलान इतको हंगामा घडलेलो हे सगळे प्रेस मिडियाक सगळ्या जनतेक खबर आहा पूण हो प्रोसेस जाता आसतना जेन्ना डिक्लेअर करता तेन्ना प्रिसायडींग ऑफिसरान एक नोटीस फॉर्म 6 म्हणून कितें दिवपाचो आसता की यू आर इलेक्टेड एज ए सरपंच तिवूय म्हाका मेळोंक ना सगळें आश्चर्य आनी तेंच्यांनी डिक्लेअर केलो डायरेक्टरान बरें डिसिजन घेतलें सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो आसा आनी 24 वरां भितर आमचो वोट जालो वोट जायना 1-1.5 वरां भितर आमकां अविश्वास नो मोशन कॉन्फिडन्साची हें मेळटा लेटर मेळटा हें सगळ्यान म्हाका दिसता 7 आश्चर्य आमच्या देशा भितर आहा भारतान हें सगळ्यान 8वें आश्चर्य। सरपंचाचेर अविश्वास थाराव हाडपा सारके कितें जालें काय उपसरपंच अर्चिता पैंगीणकाराक विचारल्यार जाप आयकात। क्वेश्चन आसल्याचे कितें जालें रिजल्ट तेजे आमचे वटेन फेवर जाले ना तेका सावनी ना ती असे सारखे झाले आणि दुसरे काय आमच्या सायडीन 5 झाली 4 झाली हां त्यांच्या सायडीन 4 झाले आमच्या सायडीन 5 झाले आणि असे काय आपले सगळे बरे झाले। मॅडम जेन्ना नो कॉन्फिडन्स मारता कोणाचेर म्हणजे कॉन्फिडन्स आसना म्हणटा न्हू पूण तेणें चार्जीस घेवंक नासतना तुमी कशें नो कॉन्फिडन्स मारले कितें रिजन आसूंक जाय न्हू फाटल्यान की तेणें काम करूंक ना पूण ताका काम करपाक तुमी चान्सूच दिवंक ना। नो कॉन्फिडन्स आशिल्लो तो तुमी दाखोवंक जाय बिकॉज तेजें काम करूना विकास काम करूना पंचांक हितून घेवना ना पूण तेणें चार्ज घेवंक ना चार्जीस घेवना चार्ज घेयनासतना तेजेर नो कॉन्फिडन्स कशें मारूंक जाता कितें एक तेणी कसलें डिसिजन घेवंक जाय कितें मिटींग घेवंक जाय विदीन 24 आवर्स तुमी तेजें कशें मारलें नो कॉन्फिडन्स मोशन त्यांचे चालूच आशिल्ले आनी आमचे 5 आशिल्ले त्यांची मेजॉरिटी आशिल्लो तो फॉल्टी आशिल्लो। उपसरपंचाचे हे घडघडीत जापे उपरांत मडकयकर पॅनलाच्या दुसऱ्या पंचांनी दिल्ली जाप आयकात। तो म्हणटा सरपंचाची वेंचणूक खंय फॉल्टी आशिल्ली सगळी चूक खंय प्रिसायडींग ऑफिसराची। जेन्ना आमी 5 जाण सेपरेट आसलेले आमी 5 जाण सेपरेट आसतना आमकां 4-5 रिजल्ट मेळटा ते खातीर जेन्ना आमची लिडर ही जनिता मडकयकर आशिल्ली आमी 5 जाण आसतना वी कॅनॉट एक्सेप्ट फ्रॉम अदर सायड निलकंठ बोमकार तुमकां हें दिसना की तुमच्या 5 जाणांच्या मदले एकल्यान क्रॉस वोटींग करूंक शकता म्हणून आमी क्रॉस वोटींग जावंकूच ना म्हणून तर ते आमी अपील केले बाबा तो प्रोसिजर हो प्रिसायडींग ऑफिसरान फॉल्टी प्रोसिजर केला म्हणून ते कसले रिजन जर जाला 5-4 सुद्धा जाला जाल्यार पंचायत रन करपाक मेजॉरिटी लागता मेजॉरिटी हांगसर आसा फाल्यां सकाळी एक सिंपल कसलेच एक रेझोल्युशन पास जायचो ना कित्याक 5 जाण ओपोजिशनार आहा आनी 4 जाण रुलींग आहा अशें कशें जातलें तो प्रोसिजर जाल्लो पळय न्ही तो कितें तरी तितून गडबड जाल्ली आनी ती गडबड आमी प्रिसायडींग ऑफिसराक दाखयली प्रिसायडींग ऑफिसरान ती मान्य केली की आपल्या कडेन हें जालां म्हणून कित्याक 10 वोटींग करून घेतली तेणी 9च्या जाग्यार 10 वोटींग जी केल्ली तेंचे एक तेणी मातशें दाखयलें आनी ते 2 फॉर्म आनी 5 फॉर्म रिप्लेस केले थंय कितें तरी गडबड केल्या तेणी ते 10वें एक फॉर्म हितूनचे घातलो आसतलें म्हणून ते भानगड जाली आसतली पूण ताका लागून आमी इमिजिएटली आमच्या लिडराक आमी परत करूंक जाय म्हणून आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलो। अविश्वास थाराव हाडपाक कितें घडलें तें कळपाक मार्ग ना मात मडकयकर पॅनल म्हणटा प्रिसायडींग ऑफिसराची चूक वेंचणुकेक आमदार मडकयकराचे पॅनल हारोवन निळखंठ बोमकार सरपंच जाल्लो बोमकार सरपंच जावन 2 दिसूय जावंक ना कसलो निर्णय पसून ना ओल्ड गोवा पंचायतीत परिवर्तन जालें। प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार।